हांगा भरिल्लें काय खंय भरिल्लें? ना परवरी. पेट्रोल 20% आणि एथनॉल 80% दिसता. हय ऑपोजीट केला. पूण कितें प्रॉब्लम जालो तुमकां? ना पेट्रोल ते 20-30% उदकच उरता गाडयेन. सेम प्रॉब्लेम जाला गाडयेन उदक घालता. स्टार्टिंगाक प्रॉब्लेम जाता ना पिकअप जाना आणि ब्लॉक पिस्टनाचें काम जाता. टँकेचें करोजन सुद्धा जावंक शकता न्ही वॉटर कंटेंट. ऑलरेडी जागा नको सगळें. झालं ऑलरेडी रस्टिंग झालं. ब्लॉकांच्यान लिकेज ना कार्बोरेटर मेन लिकेज आहा आनी पायप पिडा आसा सब लिकेज आहा सगल्याक. आणि फ्यूल पंप फ्यूल इंजेक्टर बी तसले काय? फ्यूल इंजेक्टर मार बसता. हय हय केन्नाच्यान जालो हें आतां सुरू? आतां जालें म्हाका एक 6 म्हयने मागीर जालें वरां जालें. करेक्ट तेन्नाच सुरू जाला हय पेट्रोल. आमी नॉक जालें कितें जालां तें पयलें. करेक्ट. पण घालता फ्लोट बीन घालता मातशें थोडें एगेन येता Same problem घेवन सेम प्रॉब्लेम पेट्रोल लिकेज म्हणटा आमकां कस्टमर आमचे रेन तापता तुम क्या किया म्हणून. हां करेक्ट. हां सो कसले प्रॉब्लम? फ्लोट पिन, मेन फ्लोट पिन प्रॉब्लेम पेट्रोल लिकेज मोस्टली पेट्रोल लिकेज कार्बोरेटरचे पेट्रोल लिकेज इंजेक्टर कितें प्रॉब्लेम ते सेम प्रॉब्लेम तेका येता मेन कार्बोरेटरचे पोन्ने गाडी कार्बोरेटर. या. So basically we are doing a campaign because the government is kind of like forcing us to buy E20, right? So we've come up with a website called stope20petrol.com. So you can go on that and you can just register and mention that your mileage is low, whatever issues you have, because we have written to the Prime Minister to give an option, both pure petrol as well as E20. Somebody can choose which one to buy as per their model. Right? So and also if they are mixing 20% ethanol, the price should also reduce by 20%, right? So Even with E80 they are having a price of like around 80 rupees. yeah, the price is not reduced at all. So please do visit the site. It's stope20petrol.com. So we've actually written to the manufacturers saying that you're saying in a press conference that E20 is okay, but in your manual it's only allowing up to E10. So I am also going to write. Yeah, I have met them. The government is planning to have ethanol mixed petrol now, Yeah. E20. It is already going on. Yeah. E20 we are having So have you noticed the mileage of your come down? car especially, not this forget about it. Yeah, but car is come down, Come down. right? Yeah. What we are asking from the government is that they should give people a choice. At least E5 they should E10 or at least. Yeah. No, My but car is before 22 or it is E10 compliant. yeah, It's not E20 compliant. exactly. So it will damage the cars, it will damage the vehicles as well as. Tank and all this. For maintenance, then we have to suffer. We are paying for the petrol, but afterwards, So this is this is in a way invisible loot what is going on, right? Plus they're charging higher. they're charging exactly. आमी गव्हर्मेंटाक कितें सांगता की तुमी लोकांक चॉयस दियात, एक प्युअर दवरात एक मिक्स दवरात, लोकांक जाय त्या लोकांक घालूं दी. तुमी अशें फोर्स करनाका लोकांचेर कळ्ळें न्ही, जबरदस्ती लोकांक हें करपा लायनाका. हें आमी सांगता. तुमकां कितें दिसता? ना आता तू म्हणते बरोबर एक तर तुम्ही चॉईस द्या न्ही हय तर मिक्स घाला नाजाल्यार बरें घाला. हय सारकें. तो चॉयस लोकांक मेळपा जाय. 20% इथनॉल मिक्स जाता. सो एक तर मायलेजी इशू, दुसरे इशू कितें जातलो तुगे इंजीन मार खातलें बिकॉज इट इज नॉट मेड फॉर इथनॉल. सो आमचें सजेशन गव्हर्मेंटाक कितें आसलें की तुमी दोन हें दवरा, एक प्युअर पेट्रोल एक विथ मिक्स येता. कोणा जाय तें मिक्स घालूं, कोणा जाय तें प्युअर घालूं. नॉर्मली चडशे लोक प्युअर घालतलो न्हू, सो तें ऑप्शन मेळपा जाय अशें दिसता तुमकां? ओके येस फायदो जातलो न्हू, बिकॉज गाडी आतां पळय हें कोणाकूच सांगूना. हय सगळ्यांक करा खातीर